दास म्हणे दूध दास म्हणे गणराज माझा भजनी गणराज माझा भजनी गणराज माझा भजनी गणराज माझा भजनी गंगाच्या तालावर गंगाच्या तालावर गंगाच्या तालावर गजानन सदा आळवावा देव गजानन सदा आळवावा मोरया मंगलमूर्ती मोरया 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 गणपती बाप्पा 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 मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया 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 मंगलमूर्ती मोरया
7 दिसांचो गणपती आणि आमचे एक मोठे कुटुंब जवळजवळ 7-8 फॅमिलीचे मिळून एकठांय चतुर्थीच्या निमित्तान एकठांय येतात. जवळजवळ 65 फॅमिली मेंबर्स 7 दीस सगळेच एकठांय राहून गणपतीची पूजा, बाकी सगळे नित्यपाठ, भजन, आरत्यो सगळे काही गोष्टी करतात. असं एक खीण येता की ज्या वेळाचेर खंय वेगळ्या व्यवसायाचे निमित्त म्हणू नका किंवा सर्विसाच्या निमित्तान म्हणू नका वेगवेगळे रावप जातात. आणि हो एक क्षण असो आसता की सगळ्यांचे विविध विचार जे आसात, जे आयडियाज जे आसात ते ह्या निमतान एक शेअर जातात. हांव संबंद ह्या गोमंतकीयांत जी मोठी कुटुंबां आसात आणि खरोखरच ही परंपरा आसा आपल्या एक कडेन घरा कडेन येवन आपल्या सगळ्या फॅमिली बरोबर 7 दीस घालोवपाचे एक अत्यंत आनंदाचो क्षण आसा. ह्या निमित्तान समस्त गोमंतकीयांचे हांव ह्या गणेश चतुर्थीक गणेशान तांकां बरे तरेचे ज्ञान, बुद्धी, आयुष्य, आरोग्य, कीर्ती प्राप्त करून दिवचे अशें ह्या गणराया कडेन मागता. जी दुख्खां आसात ती दुख्खां पयस करून तांच्या पदरान सातत्यान सुखां घालची अशेंच गणराया कडेन मागता. आनी येणारी जी चवथ जी आसा ती सुखां आनी समृद्धीची करपा खातीर तांकां उत्तम निरोगी आरोग्य प्राप्त करून दिवचे हे ह्या क्षणी मागता. आनी त्याच बरोबर सरकार ह्या नात्यान सरकार बरे तरेन चलोवन ह्या गोंयचो भरभराट जावचे अशे प्रत्येक आमदार जे आसात, त्याच बरोबर ते मंत्री जे आसात तांकां आरोग्य दिवचे. त्याच बरोबर आमचे ऑफिसर जे आसात हे सगळ्यांनी प्रशासन बरे तरेन कॉमन मनशा खातीर मुखार व्हरचें आनी हेंच तांकां एक बरी बुद्धी दिवची अशी ह्या वेळाचेर